आयज हांव सालिगांव आयला. हे पळयात TH07 UB 6047 ही गाडी रोमल्या. आमचो माणको MLA बाब केदार नायक काँग्रेस सोडून BJPन आयल्लो डेव्हलपमेंट करपाक. हें तेचें डेव्हलपमेंट पळया. रस्तो खणला, पायपलायन घालता म्हणून एक्सक्यूजी केल्या, खंयची लायटीचे केबल घालता म्हणून एक्सक्यूजी केल्या आनी पळय लोकांक हांगा त्रासान घातले. आनी सेकंडली हे पळयात हे गाडयेन बसोन हे ट्रकवाले रांदतात जेवतात पळयात कळ्ळें भितर कॅबिनान. हे पळय ते फसले, पावसूय लागता, तांकां खंयसर वचोकूय मेळना. बाबा किधर से आए आप लोग? किधर से आए आप लोग? हाँ हे पळय आतां ते वेगळ्या वेगळ्या दार बंद करता पळयात. हे गाडी रोमल्या सालिगांव. ते भितर जेवतात, रांदून बिनून जेवतात कॅबिनान हो ट्रक. पळय हां. आनी सेकंडली हांगा एक फेस्टिवल केल्लो हेंच्यांनी, हेरिटेज फेस्टिवल. आतां ही हेरिटेज पळयात तुमी, शेतांनी सगळें उदक भरलां. हांगा JCB लावन तेणें सगळीं शेतां खोरपून उडयली. ही पळय खोरपिल्ली माती दिसता पळयात बांदाक. ही पळय ते लोकांक बसपाक स्टँड केल्ले हे ग्रावंडाचे, तेचेर माती खोरपून घातल्या. ही पळय दिश्टी पडटा. आनी ह्या बांदाचेर पळयात ही पळय. आनी लोकांची शेतां पळयात खंय डिझास्टर करून दवरल्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. ह्या आमच्या माणक्या MLAन पळयात हें कितें. लोक हितून कशें ओंपतेले आतां. आं आनी रस्त्याचे पळयात कशें पाड घालून दवरला. तो लोकांक सांगता मातशें सोंसात सोंसात. आतां हेका कोण सोंसतलो? आं हे पळय चला बरें, देव बरें करूं.